देवाच्या नावान आणि सेंट जोसेफ वाजाच्या नावान आणि माझे रोल मॉडेल्स जे आसा, माझो अंकल मतानी साल्दाना आणि माझो बापूय जो भायर पडलो आसा, तेजो आदारान आयज हांवें नॉमिनेशन फायल केला. आणि पयलीं हांव आमचे पार्टीक थँक्यू म्हणटा, परत थँक्यू म्हणटा की आमकां हे वन ऑफ द ओल्डस्ट पार्टी 135 ओल्ड पार्टीचो कॅन्डिडेट केलो म्हणून. आणि आयज जायते लोक येयलेले आसा, पूण हांव ऑपोनंटान म्हाजे ऑफिसूय हेंच्यांनी रॅन्सॅक केल्लें. क्लियर आसा की हेंकां भिरांत पडलेली आसा की काँग्रेस पार्टी मुखार येता म्हणून. आणि फायट आसा त्या इज बिटवीन काँग्रेस एंड द BJP. आतां कितें जाला, BJPचो कॅन्डिडेट कोण म्हणून म्हाका दिसता BJPन आन्सर करपा जाय. पयले नारायण नायक कॅन्डिडेट आसा, या आतोन वाज कॅन्डिडेट आसा, या गिरीश पिल्ले कॅन्डिडेट आसा. हो कोणाचो भितर कॅन्डिडेट आसा पयले BJPन आमकां सांगपा जाय, या मोविन गुदिनान सांगपा जाय. कित्याक लास्ट ZP इलेक्शन आतोन वाजान क्लियरली मोविनाक घेवन भोंवलो. आतां म्हणपाक शकना की तो BJP बॅक न्हू म्हणून. सो हांव ह्या मनशाक विचारपाक सोदता की तुजी विजन कितें आसा कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी. आयज सगळे कुट्टायेच्या लोकांक खबर आसा की तूं कोणाचो कॅन्डिडेट आसा तो. आयज तुवें कितलीं वर्सां तूं एक पंच म्हणून, एक ZP म्हणून आशिल्लो, आनी तूं आयज एसेंब्ली इलेक्शनाक तुवें आपणाची फॉर्म भरलेले आसा. तुवें कितें म्हूण गांवचे उदरगत केलां, तें लॉसान आसा. अशें आयकलां की तो लोन कोणाकूय दिता म्हणून. सो असलें उदरगत लोकांक फोंडान उडोवपाची उदरगत तूं मुखार येयलेलो आसा करपाक, हें ताणें आमकां कुट्टायेच्या लोकांक सांगचें. सो हांव मागतां कुट्टायेच्या लोकांक की तुमी जात कात धर्म सायडीक दवरपा जाय इलेक्शन, आनी हें इलेक्शन गोंय राखपाचें इलेक्शन, तुमचो फ्युचर राखपाचो इलेक्शन, तुमचो धंदो राखपाचो इलेक्शन, शेतकाराचो इलेक्शन, नुस्तेकाराचो इलेक्शन, तसोच बारीक बारीक लोकांचो इलेक्शन. सो म्हाका खात्री आसा की जेन्ना हांवें डोर टू डोर केलेलें आसा स्टार्ट, म्हाका बरोच तो बरोच फिडबॅक मेळ्ळो आसा लोकांचो. आनी म्हाका खात्री आसा की जशें MP इलेक्शनान लोकांनी काँग्रेसाक ट्रस्ट केल्लो, 9500 वोटांनी आमी जिखून येयले कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी, कांय पयशे मोडिनासतना, कांय चड काम करिनासतना. पूण लोकांक खबर आसा की काँग्रेस पार्टी लोकांचे हाठान आसा, आनी लोक हे पार्टीक भरपूर मोग करता.